गोंयांत कोळसो नाका हो विशय बरोच तापत आसा। गोंयांत अतिरिक्त कोळसो हाताळपाच्या प्रस्ना संबंधीत मुख्यमंत्र्याक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन केलो। लोकांचो विरोध आसून लेगीत राज्य सरकार व्हडा प्रमाणांतल्यान कोळसो येरादारी प्रकल्पांक तेंको दिता अशें ह्या पंगडान पत्रकार परिशदेंत सांगले। तशेंच कोळसो हाताळणी उणी करपाक आनी गोंयच्या पर्यावरणाची राखण करपाची मागणी करत गोंयकारांनी ह्या प्रकल्पा आड एकठांय येवपाचो उलो गोंयांत कोळसो नाका संघटनेन मारलो। आयज गोंयांत कोळसो नाका सीएमान जे पयर स्टेटमेंट केल्ले धडधड फोटयो मारल्यार सगळे गोंयकारांक पिश्यांक काडपाक त्यो आमी तुमचे मुखार दवरतात। पयली फट म्हणल्यार जिंदालाक 7 मिलियन टना वयल्यान 14 मिलियन टन करपाक 2023 एनवायरनमेंट क्लियरन्स दिला। तो हो सीएम कितें सांगू सोदता हे ताका खबर ना। हे सगळे ताका जाय म्हूण चालू आसा। हो लोकांक फक्त पिश्यां काडून सगळे गोंय काबार करपाक सोदता। हे पळय 7 मिलियन टन ते 14 मिलियन टन ही सरळ बरयला कोळशाचो बर्थ असो हो फटींग सीएम आमचो। ताका हे सुद्धा खबर ना की आपूण गव्हर्नमेंटचो स्पोक्सपर्सन जाता। ताणे फट मारप म्हळ्यार सरकारान लोकांक फट्यो मारप आनी ही बारीक फट न्हू। ही फट म्हणल्यार सगळे गोंयकारांक मारपाची फट। शेलवणा कोल जेटी येता म्हूण सगळ्यांक खबर आसा। परमिशन सगळी गोवा गव्हर्नमेंटान दिल्या। लोक झगडटा, लोक कशे ते जावपा दिवपाना, तरी आसतना सीएम ते रिवोक करना परमिशन। तू खरे कोळशाचे विरुद्ध तू म्हणटा ताजो स्टेटमेंट की आपूण आनी 1 टन वाडपा दिवपाना। अरे 1 टन वाडपा दिवपाना जाल्यार हे पयलीं रिवोक कर, बंद कर एक्विजिशन जालें। तो ब्रिज आनी हायवे जाला कोळसो तुज्यान सुद्धा आडावपा जावपाना मिस्टर चीफ मिनिस्टर। कित्याक तू तेन्ना मागीर तुगे हे प्लॅनिंग भरपूर आमी जाणात। फाल्यां जेन्ना लोक झगडटले ती कंपनी कोर्टान वचून जिखतली कित्याक तुमी परमिशन दिल्यात। तर तू मुद्दाम लोकांक काबार करपा अशी परिस्थिती हाडटा की लोकांक आनी उपाय आसना। आमचो सगळे तरेन गोंयचेर अटॅक करता। आमचे जे हे सागरमाला मास्टर प्लॅन आसा तुम्ही पळयला आसतलो। सीएम परत परत सागरमाला जाय, सागरमाला बरो हे सांगता। जाल्यार सागरमालात कितें आसा? सागरमालात कितें आसा? सागरमालात बरयला फक्त गोंयांत फक्त कोळसो येतलो आनी कोळशाचे 130 मिलियन टन गोंयच्यान वर्साक वतले हे सागरमाला सांगता। सीएम हे जाणा आसतना हे करूंक सोदता म्हणल्यार सबंद गोंय काबार करून गोंयकारांक सगळ्यांक मारपाक सोदता। लोकांक कांय हे ना, बागेदारी ना प्लॅनिंग बी करपाक। सो हेजे वयल्यान कळटा की सरकाराचो सारको पुराय पाठिंबो आसा सवलती दिवपाक हे कोलाचे ट्रान्सपोर्टेशन करपाक। आनी सीएम फोटी मारता जेन्ना म्हणटा आमकां आमचे कांय वाडोवपाचे ना अशें। हे सगळे कित्याक हे सगळे कित्याक करतात? हे सगळे केला कित्याक वाडोवपाक म्हणून कोल हँडलिंग वाडोवपाक, कॅपॅसिटी ते सगळे हँडलिंग वाडोवपाक म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।